गजलक्ष्मी म्हादय महोत्सव फुडल्या वर्साच्यान 70th जातलो। हेमा मालिनी यांच्या अभिनयातल्यान ह्या महोत्सवाची सुरवात जातली अशें भलायकी मंत्री तशेंच वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणेन सांगलें। 70च्या 70 गांवकारांचो सल्लो घेतल्या उपरांत महोत्सवाचो तपशील काडटले। हो महोत्सव सैम आनी अध्यात्मीक धरून मनयतले अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें। की गजलक्ष्मीचो उत्सव आनी म्हादयचें नातें परत एकदा जुळून हाडून दर वर्सा आमी मॉन्सून फेस्टिवल आमी 70चे 70 गांवकारांक विचारून हे गजलक्ष्मी आनी म्हादयचें नातें 70चे प्रत्येक आमचे हिंदू धर्माचो आमचो व्यक्ती जो हांगा बसला हे वेगळ्या तरेचें नातें जुळून हाडपाचें काम आमी करतले। हे स्पिरिच्युअली आमकां आमच्या मतदारसंघान जें कितें इतिहासीक हा, एक हिस्ट्री हा, तें फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। धर्मान सगळे ईद असल्यार हांव प्रत्येक मुसलमान भावाच्या घरा ईदाक वयता आनी क्रिसमस असल्यार प्रत्येक आमचे क्रिस्तांव भाव क्रिस्तांव भयण यांच्या घरा वयता। म्हणून हांवें ठरयलें की जें कितें इतिहासीक आसा, 70क इतिहासीक आसा, 70क इतिहासीक आसलेले ते गोश्ट ते तुमकां महिलांक कोणाक खबर नासतले, पूण काही कडेन म्हायती आसतली, पूण जाणट्या लोकांक खबर आसतले की हे आमचे गजलक्ष्मी म्हादय आनी 70 आनी पावसाचो कितें नातें आहा हे आमी साजरो दर वर्सा व्हडल्या प्रमाणात करतले। आनी आयताच मनान हांव विचार करतलो, गांवकाराची हांव मिटींग घेतलो, प्रत्येक गांवकाराची तांकां बसयतलो एक कडेन, आमी बसतले, अध्यक्षाक बी आपयतलो, तुमचे पर्य मतदारसंघाचे आमदाराक बी आमी आसतली, पूण त्याच बरोबर हे इतिहास कितें हेजेर चर्चा करून फुडल्या वर्सा खंयचे स्थळार खंयचे स्थानार हे उत्सव दर वर्सा आमी साजरो करतले। आनी पयलीं जे कितें इतिहास आशिल्लो ते इतिहास फुडें व्हरपाक म्हणून हांवें ठरयलां मनान की गजलक्ष्मीचे रुपान आमी जेन्ना कार्यक्रम करतले आनी कार्यक्रम करपाक आमी पावलां फुडें घालतले की आमचे 70चे प्रत्येक गांवांतल्या लोकांक एकत्र हाडून हो फेस्टिवल आमी साजरो करतले। पण फुडल्या वर्सा जे फेस्टिवल जातले ह्या फुडल्या 3 म्हयन्यान आमी ते फायनलायज करतले। आयज नंदकुमार कामत आसूं काय प्रकाश पर्येकर आसूं जेणी पुस्तक बरयलां आनी ह्या नात्या बद्दल जें पुस्तक बरयलां हे आमकां फुडें व्हरपाक जाय फुडले 3 म्हयन्यान। आनी 3 म्हयन्यान आमी फायनलायज करून स्थानीक लेवलाचेर कमिटी काडून आमी म्हणजे भायले लोक बी येतले पळोवपाक। आनी हे गजलक्ष्मी आनी म्हादय आनी हेजें हांव तुमकां कोणाक सांगूं ना, पूण हेमा मालिनीक हांवें पळय चर्चा करतना मेसेज धाडल्या की हे जो स्वरूप हा, हे जे रूप हा, हे माध्यमांतल्यान आमकां परफॉर्मन्स आमकां ह्या 70 करूंक जाय। सुरवात जेन्ना जातली फुडल्या वर्सा पावसान आनी आमकां ह्या तरेचे फेस्टिवल व्हडल्या प्रमाणात 70 जातले, 70चे लोक आनी 70चे जागृत जनता आनी हे वेगळे तरेचे प्रॉस्पेरिटी आमी मागून घेवंक जाय आमच्या मतदारसंघान। म्हणून हे गजलक्ष्मीचे उत्सव आमी आमच्या मतदारसंघान आमी दर वर्सा आमी साजरो करतलो म्हणून आमी निर्णय घेतला।